नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां परत येवकार. आज साश्टीकारांतलो जो काळजाचो असो जो विशय आसा तो म्हणजे साश्टीकार. कितलेशेच आमचे साश्टीकार भाव जे पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवन भायर आसात आनी थोडे तांणी फकत आसेंत घेतला आनी तांचे आतां जे इंडियन सिटीजनशीप आसा ती धोक्याक आयल्या. आनी हो इशू आतां परत एकदा चर्चेक आयला. परत एकदा लोकां मदीं भिरांतेचें वातावरण आसा आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आज चर्चिल आलेमांव हांणी परत एकदा आपले भाश्य केलां. तातूंत ते म्हणटात की गोंयाक जो 80% डेवलपमेंट जालो तो गोंयकार पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन भायर गेल्ले. ताणें थंयच्यान जोडून येवन आपल्याला उदरगत केल्या चर्चिल म्हणटा. आनी हाका लागून चर्चिलाचेर सोशल मिडियाचेरय बी आतां परत सामके ताका ट्रोल करपाक लागल्यात. आनी एकल्यान तर म्हणलां की चर्चिलाक की तूं हांगा गोंयाक कित्याक रावता, भायरूच राव, पुर्तुगालाकच राव अशें म्हणलां. सो हो इशू आतां परत तापता. गौरंग, आज लोहिया मैदानाचेर ह्याच इशूक लागून कॅनेडी आफोन्सोच्या गोवन्स ह्या हाणे संघटनेन एक थंय मेळावो प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तातूंत ताणें 9 तारखेर ते आझाद मैदानाचेर एक मेळावो घेवपाचे आसात. एकूणच साश्टीक ह्या हाजेर आमच्या ह्या इशूचेर कितें प्रॉब्लेम. आनी दुसरें म्हणटा चर्चिल सांगताय सारकें की 80% गोंयकार फकत पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन तितले वयर सरल्यात. हातूंत कितें तथ्य आसा? 80% नासतले, तातूंत भितर खूब प्रमाण आसता खूब कमी आसतलें. 80% म्हणल्यार अर्दे गोंय थंयच गेले. मागीर हांगा उरतले कोण 80% आसल्यार? चर्चिलान बाणावल्याक असो कोण उरपाना. सो आसा गोंय थोडे गोंयकार सायजेबल गोंयकार लंडनाक रावतात. आमी आतां पळयलां लंडनाक ते आतां फेस्तांय सेलिब्रेट करपाक लागल्यात. मागीर तांचे मेळावे जातात. आसात ना न्ही गोंयकार आसात. आनी तांचें डेवलपमेंट गोंयचो जालो तुमी म्हणपाक शकना. तांणी भितर इनकम हाडला आसतलें, तांणी आमची हाका हेल्प केला आसतलें. सो तांची फॅमिली तांचेर डिपेंडंट आसात जे लंडनाक काम करतात. हांगा थोड्यांक काम मेळना म्हूण थंय गेल्ले आसात. हें आसपाक शकता, हें ना न्ही. पूण तांचे खातीर डेवलपमेंट जाला हो स्टेटमेंट रॉंग. आतां हो स्टेटमेंट करून चर्चील फक्त हायलायटां बी रावपाक सोदता अशें कितें वेगळें आसतलें कळ्ळें तुका. पूण हो एक इशू आमचे खातीर कन्सर्न आसा. एक्चुली साश्टी खातीरच न्ही जाल्यार एंटायर गोंयचे खातीर. खूब जाण लोक आपलें पोट भरपाक जावं आपल्या फॅमिलीचें पोट भरपाक लागून लंडन ह्या हाका वता. आमकां हें एक गोंयकारां खातीर स्पेशल एक म्हणजे प्रिविलेज जी आशिल्ली जेन्ना पोर्तुगीजांक 450 वर्स राज केले तांचे नंतर तांकां पासपोर्ट मेळपाक लागले. जो पोर्तुगीज पासपोर्ट मेळटकीर तुका एक एडवांटेज जाता ती युरोपाक तुका विजा लागना. आतां तातूंत भितरल्यान लंडन मातशी भायर पडला कारण तें ब्रेक्झिटा लागून ताजे नंतर भायर पडला. तरी आसतना बाकीच्या कंट्रीजांक खूब कडेन वचपाक मेळटा. आतां मोठ्या प्रमाणांत आयलँडाक वतात लोक. प्रॉब्लम कितें आहा, भायली दुसऱ्या हातूंत जर्मन जावं स्पेनाक वतले जाल्यार लँग्वेज वेगळी आसता. सो थंय मातशी लँग्वेजीक लागून अडकत जाता. जर तुका स्पेनीश कळटा जावं जर्मन कळटा जाल्यार तुवें थंय वचपाक कांय कांय न्ही. पूण तातूंत भितर हे 2 कंट्रीक जंय इंग्लीश चलताली लंडन आनी तुगेले आयलँड. सो आतां लोक आयलँडा वता कामाक. सो इतलेंय म्हणपा न्ही की 80% लोक भायर आसात. ताका एक फिगर रॉंग जावन ताणें हायप करपा लागून केला कितें म्हणून कोणाक संवय ती तागे संवय प्रमाण तो उलोवन गेलो अशें तागेले 5 आसले 50 तशी ती गोश्ट. पूण हो एक कन्सर्न इशू आमच्या गोंयकारां खातीर. कित्याक खूब जाण वतात लोक आनी ते पोट भरपा लागून वता. ते कितें फॉल्ग मारपा अशें वचना ते थंयच्यान जोडून हांगाच धाडटा लास्टाक. हो एक सरकारान मातसो घेवन NRI कमिशन बाकीचे आनी तो सोडोवपाक जाय आसलो. तो आसप मेन म्हणजे गोंय गव्हर्मेंटा हातान आसा, सेंट्रल मिनिस्ट्री कडेन आसा. सो तो व्हरून ताचो पाठपुरवठो करून हाजेर एक कितें तरी सोल्युशन हाडपाक जाय. आज जे आमगेले लोहिया मैदानाचे आयिल्ले कॅनेडी जावं आसतलो एन्थनी आसतलो आमगेलो डिसिल्वा हे जे सगळे आयिल्ले तातूंत भितर तांचें हें आशिल्लें की तांचो मेन कन्सर्न आशिल्लो की पयलीं पोर्तुगेज जेन्ना तूं पासपोर्ट मेळटा तेन्ना तुका हांगा OCI म्हणटा जे तुका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो तुका एक हें मेळटालो. आनी ताका लागून तुका वोट करपाक मेळनाशिल्लें हांगा किंवां तुका सरकारी नोकरी करपाक मेळनाशिल्लें. पूण तुजे जे सगळे वेव्हार आसात गोंयांतले ते तुका करपाक मेळटा. इवन तुका काम करपाक मेळटालें त्या हाका लागून. सो ते म्हणटात आतां की ह्या हाका लागून आतां नवे जे सर्कुलर आयले ताका लागून कितें जालां की आतां तांकां OCI कार्डूच करपाक मेळना. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला की आतां सद्याक ते थंयचेय नागरीक न्ही आनी हांगचेय नागरीक न्ही. हो इशू आमी ह्याच हातूंतल्यान कितलेदा तरी केला. तांकां हांगा येता तेन्ना थंयच्यान जेन्ना हांगा येता तेन्ना
आनीक तुका परतो विजा एप्लाय कर आनी हे प्रॉब्लम. आतां मेन प्रॉब्लम कितें तो कितें गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केल्लो न्ही तो एक केरला हायकोर्टाची म्हाका दिसता ऑर्डर लागून ताका लागून हे सगळे भानगड जाल्या. सो आमी आतां चिंतपाक जाय की आमच्या गोंयकारांक कशें आमी हातूंतल्यान प्रोटेक्ट करतले. ह्या दृश्टींतल्यान सरकारान हाजेर एक सोल्युशन काडून तोडगो काडून कितें तरी हाजेर विचार करून हाजेर सोल्युशन. पूण हे आतां एक 4 म्हयन्यांनी लोकसभा इलेक्शन जाता. बरोबर. खंयच्याय राजकीय पक्षान हो इशू हायलायट केलो दिसता. जर हे जावं आमचे BJP जावं काँग्रेस जावं आनी कोण हे कोणेच केला अशें दिसता तुका काय सगळेच न्हिदून आसात हाजेर? सगळे न्हिदल्या म्हणल्यार मेन ओपोजिशन पार्टीन हो घेवपाक जाय आशिल्लो. विजय सरदेसायान एकदां विजयान घेतलो हो इशू. पूण मेन काँग्रेसीन जो लावन धरपाक जाय आशिल्लो इशू आनी हाजी तांकां ती एडवांटेज एक्चुअली हो लावन धरपाक आशिल्लो तो तसो पावलो ना. ताचो पाठपुरवठाय जालो ना ओपोजिशन पार्टी कडल्यान. आतां मे बी ते कितें ही वोटां रागार जातले आनी आपल्याक पडटली अशें म्हण ते वतात. तशें आसपाक शकता तांचें आतां कितें कॅल्कुलेशन तें आमकां कळना. पूण जो काँग्रेसीन तो धरपाक जाय आशिल्लो जावं आम आदमी पक्षान हो धरपाक जाय तसो तो धरलो गेलो ना. हें सद्याचें सिच्युएशन आसा. सो 9 तारखेर कितें जातलें दिसता तुका? 9 तारखेर सगळ्याक तांणी एक कॉल दिला की आजाय बिनाचे हे तुमचे जे आसा म्हणणें आसा ते तुमी थंय मांडात. 9 तारखे उपरांत ताचो परिणाम कितें जातलो अशें दिसता तुका? सुशांत 9 तारखेक तांणी एक मिटींग दवरली आझाद मैदानाचेर. म्हाका दिसता म्हजें मत की ताजे परस तांणी पत्रव्यवहार करून जावं गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन जर हो केल्लो जाल्यार 9 तारखेक तुमी वतले थंय एक दीस बोवाळ मारतले तुमी मिटींग कितें भाशणां करतले काबार जातलो. हो एक्चुअली इशू हो बसून सोडोवपाक जाय. आमचे जर गोंयकाराले हीत जर पयलें जे भायर आसा आमचे भाव तांचे जर हिताक जर हें करतलो जाल्यार तो हो बसून सोडोवपाक जाय. आनी हो 1 to 1 टॉक केल्या शिवाय जावपाना इशू. तूं मिटिंगो आनी प्रेस कॉन्फरन्स करून ऑल इंडिया लेवलाचे ते जे हे आसा आमचे जे तांचे पळोवपाची दृश्टी आसा तीच गोंयची हाका लागून कोता घेवची ना. कोता घेवची ना हें पटोवन आनी आमी सेंटर हाका पटोवन तांचे ऑल इंडिया हाचे पॅरामिटर्स वेगळे आमचे पॅरामिटर्स वेगळे. आमकां कशी हें मेळटा हातूंतल्यान आमच्या गोंयकारांक कशें सेपरेट करपाक मेळटा आनी हाजेर कितें तरी वाट प्रत्येकाक कितें तरी आड वाट आसतात ती आड वाट काडपाचें हें पळोवपाक जाय. हें मेन आसा. खरो आज आनीक जो मडगांव आसा ते कन्सर्न असो इश्यू म्हणटा पयर आमच्या न्यू मार्केटाक उजो लागलो ताच्या फाटल्यान आज कलेक्टरान मिटींग घेतली. तातूंत भितर तेच आमी जे फाटी इश्यू जे आमी हांगा चर्चेक आयले तेच आसा कितें की पयलीं म्हणटा कंजेशन दुसरें म्हणटा ट्रॅफीक रस्त्याचेर रावता तिसरें म्हणटा उदकाची सोय ना. सो हाजेर आज मिटींग जाल्या. एक दिगंबर आशिल्लो. एक पॉझिटिव्ह गजाल म्हणजे मिटींग जाली. हय पयलीं म्हणल्यार मिटींग जाली आनी मिटींगेक बरें डिस्कशनूय जालें. सो जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो चेअरमॅनान ती मिटींग होल्ड केली. दिगंबर कामती थंय आशिल्लो. फायर आशिल्ले फायर ऑफिशियल्स आशिल्ले PWD इलेक्ट्रिसिटी त्या भायर पुलीस आशिल्ले ट्रॅफीक आनीक तुमचो आमचो DYSP बी हे ऑफिशियल्स आशिल्ले आनी तातूंत भितर तांणी सगळी म्हायती घेतली पयलीं कलेक्टरान आनी कसो तोडगो काडपाचो हाजेर डिस्कशन जालें. फायर अजापाची गोश्ट म्हणजे फायर ब्रिगेडीन सांगलें ते म्हणून ते म्हणटात ते फायर हायड्रंट ना म्हणटा खंय आसा तें आमकां तांकांय खबर ना. मागीर ते म्हणटात आमी 10 वर्सां पयलीं हाजेर एक प्लॅन दिल्लो जो PWDनी बी म्हणजे पॉयंट खंय खंय घालपाचे फायर हायड्रंटाक लागून दोनी हाका न्यू मार्केट प्लस गांधी मार्केट हो प्लॅन केल्लो. ते सांगतात की मागीर तो फायनान्शियल एप्रुवलाक लागून उरलो तसोच. त्याच बरोबर तांणी एक 4-5 स्पॉटी सांगिल्ले म्हणजे टँक ओवरहेड टँक आतां सुद्दां तांणी परते सांगलें. मागीर कलेक्टर म्हणलें आतां परतो हें करात तांकां एक 15 दिसां भितर रिपोर्ट सबमीट करपाक लायला. आनी मेन म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक फूल मार्केटाचें ऑडिट करपाक लायला. इलेक्ट्रिसिटी खंय कनेक्शन आसा कितलें आसा कोणाली इलिगल कोणाली एक्स्ट्रा पॉयंट्स कितें आसा हाजेर एक ऑडिट करून 15 दिसां भितर रिपोर्ट सबमीट. त्याच बरोबर फायराक सेफ्टीची वटेच्यान दोनी मार्केटाचो एक रिपोर्ट करून तो दिवपाक लायला. त्याच बरोबर ओवरहेड टँकाक एक कमिटी फॉर्म केल्या जी डेप्युटी कलेक्टरा अंडर कमिटी आसता. तातूंत भितर डेप्युटी कलेक्टर ट्रॅफीक मागीर पुलीस आनीक फायराचे पडटलो हे आनी PWD हे सगळे आसतले आनी ते एक इन्स्पेक्शन जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले. तांणी मार्केट कमिटीचे चेअरमॅनाक भितर घे म्हणला सो दॅट ताजे इनपूट मेळ्ळी आनी ताजे मार्केटाचे थोडे मेंबर आनी इन्स्पेक्शन करून जो जागो बेगीतले बेगीन फायनलायज कर सो दॅट ओवरहेड टँक जी आसा ती बांदपाक थंय हें जातली. आनी ओवरहेड टँक बांदतकीरच थंय उदक म्हणजे पॉयंटाक फास्ट येवपाक शकता. आनी ती गरज आसा म्हणून PWDनी सांगिल्ली आनी फायरानूय सांगिल्ली जी जाली ना.
दुसरी एक अजापाची गजाल म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरान एक बरो म्हणजे म्युन्सिपाल्टी कडेन इन्फॉर्मेशन घेतना विचारलें की मार्केटांत दुकानां कितलीं आसा. म्युन्सिपाल्टी अशें खबर ना तांकां आनी अशें गेल्यात कशें खबर आसतलें तांकां की इतली वाडल्या थंय भितरल्या भितर भितरल्या भितर सोडून दी तुमचे कडेन कितें आसा तें ट्रेड लायसन्स तांकां ते गेल्यात अशें की कॅज्युअली गेल्ल्या भशेन दिसतात सामके. म्हणजे कांयच स्टडी ना कांयच रिपोर्ट कांय घेवन गेले ना अशें म्युन्सिपाल्टीची परिस्थिती आसा. ही म्युन्सिपाल्टीन मातशें लक्ष दिवपा जाय आशिल्लें हाजेर आनी आतां तरी तुमी सिरियस जावपा आशिल्लें. मेन होच मुद्दो आमी सद्दां मांडटात हाजेरूच स्ट्रेस करपाक जाय. 10 वर्सां पयलीं जेन्ना ह्याच मार्केटाक उजो लागिल्लो तेन्ना आमच्या फायर आनी ऑफिशल्सांनी रिपोर्ट दिल्लो. ताणें सजेशन्स केल्ले खंय कितें हें करपाचें खंय पायपलायन येवपाची आशिल्लें. 10 वर्सां जालीं ताजें सगळें न्हिदून रावलें. आतां काल पयर परत उजो लागलो. परत आतां परत सगळे रिपोर्ट जातलो हें जातलो तें जातलो. हाजे खातीर हे परत आनीक 10 वर्सां रावची पडटलीं. आतां सद्या तरी स्पीडअप करता म्हणून सांगलां. स्पीडअप करता आनी मातशें हें घेतलां. आमी एक पॉझिटीव नोट घेवन या की आज बरी मिटींग जाली आनी बरे भशेन ताणें डिस्कशनूय केलें कामाकय लायलें त्या प्रमाणे. आतां आमी इतलें होप करया की एक फुडलें येणारें वर्स भितर हें जातलें कंप्लीट सगळेंशें. 2024च्या वर्साक सुरवात तरी बरी जाल्या आनी ताका लागून आतां आमच्यान एक आशा दवरपाक जाता की हे जे आमगेले कोण न्हिदल्यात फाटले 10 वर्स न्हिदिल्ले फाटले 15 वर्स न्हिदिल्ले ताका ह्या 2024क जाग घेतली अशी आमी आशा करया. आनीक ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबोवया. म्हाका दिसता सगल्यांनी हे जे मडगांवाचे प्रश्न आतां जे गंभीरतायेन विचार करपाक जाय. कारण हो प्रश्न फकत मार्केटाचो न्ही हो सगळे मडगांवकाराक लागपी प्रश्न. हो सगळे मडगांवकाराचे काळजांतलो प्रश्न आनी ताका त्याच गंभीरतायेन सगळे फुडें वतले आनी ताजेर कितें तरी विचार करतले अशें आस्त आमी बाळगितात. आनीक ह्या वर्सा कितें तरी बरें जातलें अशी इच्छा अशी आस्त आमी बाळगितात. आनीक हाजेर आमची ही चर्चा थांबयतात. तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.